मॉर्निंग सर. कट. एक सर थोड़ा थोड़ा अंदर येतो म्हणून तू सर तुम्ही माशे पुढे या सर तुम्ही माशे पुढे सर माशे पुढे या तुम्ही माशे पुढे रमेश सर पुढे या सर आम्हा भाई सर बसा एक सर फोन कैमरा फटी गई सर आम्हा भाई थैंक यू अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे ही जी नूतनीकरण जाल्ली वास्तू आसा ताजें आज लोकार्पण हांगा जाता. आयच्या ह्या आमच्या खूब म्हत्वाच्या कार्यावळीक आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे मानाधीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, गोंय राज्याचे मानाधीन सभापती आनी काणकोणचे आमदार मोमानीस रमेश बाब तवडकर, ST कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष मोमानीस वासुदेव मेंगांवकर, SC ST कमिशनाचे आयुक्त मोमानीस दीपक करमळकर, तशेंच ह्या वास्तूची ज्यांनी डिझायनींग केला आणि त्या कामा भितर खूप मोठो वावर केला त्यो आमच्यो अभियंता मोमानीस नेहा सबनीस. आणि तेच तरेन हांगा उपस्थित आसा नामनेचे दोतोर मोमानीस डॉक्टर मधुर वळखीकर, तशेंच SC आनी ST समाजाचे मानाधीन लिडर्स आणि हेर पदाधिकारी. तेच तरेन गोंय ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यो डायरेक्टर तशेंच ह्या कमिशनाच्यो कार्यकारी अधिकारी सचिव मोमानीस त्रिवेणी वेळीप आमच्या मदीं आसा. ह्या कार्यावळीची सुरवात आमी येवकारान करया. मागता आमचे आयुक्त मोमानीस दीपक करमळकर हांचे लागीं की तांणी आपले उलोवप करचें. On this auspicious occasion, I heartily welcome Dr. Pramod Sawant sir, Honorable Chief Minister of the Goa State, for unveiling the plaque and inauguration of this chamber, renovated chamber of Goa Commission for SC/ST. I take this opportunity to thank its government for renovating this chamber. I once again thank Honorable Chief Minister for considering our request. Thank you, sir. I also thank Honorable Ramesh Tawalkar sir, Honorable Speaker, for attending this gracious function, and I want to take this opportunity to mention that this conceptual idea of renovated is the idea of our speaker sir when he was a ex-convener in this term. It was his idea to convert this as a courtroom forward. Accordingly, the government has given a note. I also thank and welcome. I also welcome, sir, and I also thank the engineer Sri Ankush Bankar. We have made this design along with our architecture Sneha Sabnis for doing this architecture work. I
I also welcome them. I welcome our Sri Vasdev Limgankar sir, Chairperson of ST Finance Corporation, for making a grace occasion attending over here. And I welcome you all, my well-wishers. Dr. Madhu Godkirikar was there, who was constantly giving us some good inputs. Then all my well-wishers, the All India Adivasi ST Employees Federation, and all other members, and our tribe, the Director of Tribal Welfare, is really for implementing and putting the things very systematically. Once again, I welcome each and everybody, and thanks each other for making this. Thank you very much. Welcome. उतरांचा योगाबरोबरच फुलांचा योगदान आम्ही दिता. फुलां प्रातिनिधिक तरेन आम्ही दिता. झाडां लावया आणि पर्यावरण वाचोवया ह्या तत्वाचेर आम्ही फुलझाडां भेटयता. मागता कृषीला आणि भोवमानेस दोतोर हांगा भेटोवपी. मागता दिपा हाचे लागीं दितांनी आमचे आमदार भोवमानेस रमेश बाब दवडकर हांकां फुलां भेटोवची. मागता कृषीला ST कॉर्पोरेशनाचे जे चेअरपर्सन आसा भोवमानेस वासुदेव मेंगांवकर हांकां फुलां भेटोवची. तशेंच मागता दिपा हांचे लागीं तांणी आमचे जे आयुक्त आसा दीपक करमळकर हांकां फुलां भेटोवची. आणि ज्यांनी ह्या वास्तूच्या नूतनीकरणात खूप महत्वाचो वांटो ज्यांनी दिला ते म्हळ्यार आमच्यो अभियंता भोवमानेस स्नेहाबाई सबनीस हांकांय. कार्यावळ मुखार व्हरतना आयुक्त दीपक बाब करमळकर हांणी म्हणिल्लें आसा की आमदार भोवमानेस रमेश बाब दवडकर हांच्या संकल्पनेंतल्यान ही ह्या वास्तूचें नूतनीकरण जालें. मागता ह्या समयार ताणें आपलें मनोगत व्यक्त. कमिशनाच्या वास्तूचे तसेच ST कॉर्पोरेशनचे या कमिशनाची मेंबरशिप कमिशनाचो चेअरपर्सन म्हणजे नाही पण जालो त्या वेळेचेर आमी कमिशनचो चेअरपर्सन म्हणटा सांगता स्टेटस आनी बाकी सगळें म्हणजे चेअर बसता आसतना एक फुडल्यान दिसा एक 2-3 म्हयन्यानंतर ताचें काम सुरू केलें. आणि हे सगळें करता आसतनाच म्हणजे PWचे PC पार्सेकार बरो सपोर्ट केलो. आणि ह्या कामाक बाय स्नेहा सबनीस आनी आमचो अंकुश गांवकर म्हणजे हाका इनवॉल्व केलो. म्हणजे जागोय म्हणजे खूब कमी आसलो. कमी जाग्या भितर एखादी तो बरो ऑफिस सेटअप करपाचें म्हणून एक कसोटी आशिल्ली. हांव जर वता ती कसोटी अत्यंत बरे तरेन बाय स्नेहा सबनीस किंवा बाकीच्यांनी पार पडली. तांचे हांव कर्मेल अभिनंदन करता. म्हाका दिसता की कमिशनाचे आमी फाटले 1.5 वर्सां पळयता आसतना की कमिशनाचो दर्जो कमिशनाचें काम जें आसा तें गांवां पर्यंत कशें पावतलें ह्या कन्सर्नान एक सामान्य मनशा पर्यंत ताजो फील ताका येतो आनी सामान्य मनशाच्यो ग्रिवेन्सीस कशा तरेन सुटावे जावपाक येता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तत्परतेन तें काम करता आसतना आनंद जाता म्हाका की प्रत्यक्ष कमिशनाचें काम गांवांनी म्हणजे एका विलेजी तालुका खूब केसी आसतल्यो म्हणजे दुर्गम भागांतले लोक आसतात काणकोण केपें सांगे आसतले म्हणजे लोकांक लक्षांत घेता की केसी खंयचे प्रकारची घेवप सुद्दां कळनाशिल्ल्यो ताजे संदर्भांत अवेरनेस आमी जेन्ना करताले की लोकांक अशें ही केस म्हणजे कमिशनाक येवंक शकता जावंक शकता
अशा तरेचो अवेरनेस आमी सुरवात केलो आनी त्या लक्षात घेतली खूप मोठ्या प्रमाणात केसीस येवपाक लागल्यो आनी त्या वेळाचेर लक्षात घालें की खूप मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसात जर काणकोण साहेबान सांगे पणजी येवपाक आसत जाल्यार कमिशनाक येवपाक आसत जाल्यार बरोबर न्ही आमी एका वेळाचेर काणकोण एका सांग्यार अशा तरेची खूब रूम जो आसा न्ही सेटअप करून आसा न्ही की थंय केसी कश्यो सॉर्ट आउट जावपाक येता प्रायमरी स्टेजी बाबा ते कशें एडमीट जावपाक येता ह्या संदर्भात तो खूब वेळाची चर्चा करून आनी खूब मोठ्या प्रमाणात केसीस येवपाक शकल्यो आनी कांय वेळाचेर केसी कांय तथ्यच नासतलें अशा तरेचे केसीस खूब वर्सां ताचे पेंडींग उरतले त्याय केसी संदर्भात त्यो केसी दोनूय पार्टी काडून सुद्दां ती कशा तरेन सुटावे जावपाक येता ताजो विचार करून आसा म्हाका दिसता बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही की कांय जाणांचें प्रमोशन उरतलें कांय जाणांचे अन्य ग्रेवन्सी आसतले त्यो ग्रेवन्सीस फाटल्या वेळाचेर सुटावे करपाचे संबंद म्हाका खूब कमिशनाचें काम करतना खूब एन्जॉय केलें प्रत्यक्षान हांव धरून वता की तीच परंपरा आमचे नवीन कमिशनर आसा तांणी फुडें व्हरची आनी ह्या कमिशनाक एक जस्टीस दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करचो अशें हाजें म्हणणें आसा की त्यामुळे सरकाराचो ह्या मुख्यमंत्री म्हणून बाकी सगळे आसा न्ही पूर्ण सहकार जे आसा न्ही ती दीपक कर्मकाराक मेळटली आनी लोकांक जे कमिशनान आपलें कशें कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान कश्यो लोकांची गरज सुटपाक येता ही अशा तरेची प्रथा दाखोवची अशें ह्या वटेन सांगूंक देव बरें करूं सर हांव मागता गोंय राज्याचे मानाधीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या समयाचेर आपले उलोवप गोवा कमिशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब्स हाच्या नवीन ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक म्हज्या बरोबर गोंय राज्याचे भोवमानीत सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर हांगासर आसा एसटी कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बासू मेघगांवकर आनी एसटी कमिशनचे आमी नवनियुक्त तांकां अपॉयंट केल्या दीपक करमलकर आमचे डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेअर आसात आर्किटेक्ट डॉक्टर मधू आनी रेस्ट ऑल आमच्या एसटी कॉर्पोरेशनचो स्टाफ बाकीचे सगळे एसटी कमिशनचे सगळे डायरेक्टर्स आमचे ह्या कमिशनाचे हितचिंतक आसात सगळ्यात पयली हांव डॉक्टर दीपक करमलकर हाचें खूब खूब अभिनंदन करता की नवीन अपॉयंट केल्या उपरांत ताणें ह्या पदभार सांबाळ्ळा आनी आयच्यान ताचें ऑफिस सुरवात जाता हें सरकार सदोदीत SC ST OBC ह्या सगळ्या जाणांक समान हक्क आनी न्याय दिवपा खातीर सातत्यान काम करता आमी पळयता की जेद्या वेळार आमी बाब रमेश तवडकर ह्या कमिशनचो चेअरपर्सन म्हणून अपॉयंट केलो तेद्या वेळार तेणी ह्या कमिशनचें काम लोकां पर्यंत सगळ्या पर्यंत पावोवपाचो सातत्यान उपयोग केलो गोवा कमिशन फॉर द SC ST एक्ट 2010 2010 फॉर्म जालो एक्चुअल तेजें फॉर्मेशन फेब्रुवारी 2011 जालें पण तेजें खरें काम जें आसा हें 12तल्यान सुरवात जाली आनी तें लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यान आमचें 2012तलें सरकार येयल्या उपरांत सगळ्या लोकां पर्यंत व्हरपाची सुरवात केली आनी आतांच रमेश तवडकर खंयच्यो कमिशना कडेन येवच्यो हाज्या खातीर लोकां मदीं एक अवेरनेस जावपाक जाय आशिल्लो इधर ते प्रमोशन्स आसतले खंयसर तरी बाकी रोस्टर फॉलो करूंक ना आसतलो अशा पद्दतीच्यो केसीस ज्यो तेंच्या कडेन येता आनी ते सोडून आमी म्हणटा की ST कम्युनिटींतल्यो एक्चुअली ट्रायबल रायट्स आसतले करमळकर हाज्या फुडें योग्य रित्या सगळ्यांक कसलोच भेदभाव न करता आसतना ते सातत्यान करतले हाजो निश्चित रित्या म्हाका खात्री आसा आनी त्याच बरोबर म्हणजे ट्रायबलांचेर सगळ्यो जे आमकां फॉरेस्ट रायट एक्ट हाज्या खातीर एक रोड मॅप तयार करप म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या बरोबर टायम टू टायम तांच्यांनी एक रोड मॅप तयार करून दिलो आसा जाल्यार हेका लागपी कलेक्टर आमचे डायरेक्टर ट्रायबल हो एक व्यवस्थीत रित्या रोड मॅप तयार करून आमी जे थारयलां की फॉरेस्ट रायट्स एक्टाच्या अंडर ड्वेलिंग्स जेंकां आसा तांकां जमनीचे रायट्स दिवपाक जाय आमी जें म्हटलां की 10,000 पैकी आमी आतां पर्यंत म्हाका दिसता हार्डली 319 आमी ड्वेलिंग रायट्स दिवपाक शकले उरलेल्यांक फुडल्या सरकाराच्या कार्यकाळात कोणाचेरूच कसल्याच पद्दतीचो खंयसरूच अन्याय जावचो ना मागीर जावं तो प्रमोशनाच्या बाबतींत जावं तो रोस्टराच्या बाबतींत किंवा जावं तो जमीन हक्काच्या बाबतींत हे तर जावचेच ना पण त्याच बरोबर उदरगत कशा पद्दतीन फुडें वयतली हाजी काळजी आमचें सरकार निश्चित रित्या घेतले म्हणून आमी म्हणटा की एके वटेंतल्यान आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर आनी ट्रायबल म्युजियम
हाजोय आमी स्थापना करपाची जी थारायल्या ताजें काम आमी फास्ट ट्रॅक करपाचें थारायलां. त्या खातीर निश्चित रित्या आमी हें सगळें काम हें वेवस्थीत रित्या जर स्पीड अप जालें आसत जाल्यार गोंयांत वेगवेगळ्या ट्रायबला खातीर काम करपी वेगवेगळी ऑर्गनायजेशन जी आसा ह्या सगळ्यांक बरोबर घेवन आमची काम करपाची इच्छा आसा. त्या खातीर खंयसरूच डिफरन्सीस न दवरता सगळ्यांनी ह्या फोरमाचेर एकत्र रित्या येवचें आणि आमी सबका साथ सबका विश्वास ह्या भावनेंतल्यान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर काम करता. बिरसा मुंडांची जयंती पयलेच फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 2014 तांच्यांनी पदभार सांबाळ्या उपरांत ह्या देशात बिरसा मुंडाचें कार्य जनतेच्या समोर हाडलें. इतकी वर्सां म्हणजे बिरसा मुंडा हांचें कार्य तांच्यांनी फ्रिडम फायटर म्हणजे आपल्या भारताच्या फ्रिडम स्ट्रगल मुवमेंटांनी जें कार्य केल्लें तें आयज पर्यंत लोकांच्या समोर येवंक नाशिल्लें. आनी अशा पद्दतीचें कार्य पुराय देशभर सुरू आसा आणि निश्चित रित्या हांगासरले बी आमचे सगळे ट्रायबल भाव भयणी, एससी भाव भयणी, ओबीसी भाव भयणी हाच्या खातीर हांवें हें काम सातत्यान चालू उरतलें. परत एकदां म्हणजे बाब तवडकर हांणी सांगला त्या प्रमाणे इट इज द ट्रायबल कमिशन इज अ कोर्ट. इट इज नॉट ओनली जस्ट द गव्हर्मेंट ऑफिस. त्या खातीर ताका एक दर्जो जाय आशिल्लो. तो दर्जो तांच्यांनी इनिशिएटीव घेतली आणि ह्या पिरियडात तो कंप्लीट जालो. त्या खातीर हांव ताजेंय बी अभिनंदन करता आणि दीपक करमलकर आनी ताच्या बरोबर ताचे टोटल स्टाफ हांचें अभिनंदन करता आसतना ते योग्य रित्या न्याय तो सगळ्यांक मेळून दितलो हाची अपेक्षा करता. देव बरें करूं. कार्यावळीची सांगता करता आसतना म्हाका ट्रायबल वेलफेअराच्यो डायरेक्टर